एक्चुअली गाडी थंय थांबली, हांवेंच गाडयेचे आरशे सकयल देवन तांकां विचारलें सरळ, कित्याक हांव केन्ना भिना क्रावडाक कोणाक. म्हाका लोकांचो भंय दिसना, कितलोय व्हायलंट मॉब सुद्दां आसलो हांव आयुश्यान केन्ना भिवूना. हांवें तांकां विचारलें वाट आडयत तांकां, म्हणजे वाट कित्याक आडयल्या, वॉट इज युअर प्रॉब्लेम, तुमकां कितें जालां. जाल्यार तांणी पयली गोश्ट म्हणजे आतां गाळयो त्यो हांव पब्लिकली सांगूंक शकना, ज्यो गाळयो मारल्या त्यो गाळयो जर आयकत जाल्यार आनीक खूब गोश्टी जावपाच्यो, त्यो हांव सांगपाक शकना. पण ज्यो बाकीच्यो तांणी म्हणल्यो, तूं खंयच्या पार्टीचो रे, खंयच्या पार्टीच्या फंक्शनाक तूं वयता रे, हेजो अर्थ कितें. आयज दाखयता तुका आमी. ताणें अशेंय विचारलें की इतली जर बीजेपीची धोरणां आवडना जाल्यार रावलो कित्याक म्हणून. ना ते हितून रावलो कित्याक तूं पक्षान हें करून सदां उलयता म्हणजे कितें समजता, सरकाराच्या विरुद्ध वयता म्हणजे कितें, हें सगळें खूब जाण उलयताले. 60-70 लोकांच्या आवाजान कितले लोक कितले कितले उलयतले. दोग-तीग जाणांक हांवें ज्या तरेच्यो गाळयो मारिल्ल्यो त्याच तरेचें प्रत्युत्तरूय दिलें हांवें तांकां. पण ते बरोबर तांकां हेंय सांगलें, इतलो सेन्स आसलो म्हजो, हे म्हणलें तूं उलयतना मरे तोंडा वयलें काड आनी उलय म्हणलें म्हाजे कडेन, कापसतात तुका आसतल्यार. तेन्ना म्हाका तांणी भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. हांव फाटल्या सिटार बसतां, सो फुडल्या सिटाक हांवें मातशें अशें घट हें केलें. सो म्हाका तांणी भायल्यान दाणे तोपले, कोणें मुठी मारल्यो, हें केल्यो, म्हणजे पण रावलो हांव तसोच. मागीर सडनली म्हाका सगळे आरशे फुटपाचो आवाज येवपाक, चोय वटेनी आरशे फुट्टाले. हांव सगळ्यान मोठी गजाल म्हणजे फाटलो तांणी एक दाणो, येदी मोठी टॉमी आसली, त्या टॉमीन फाटलो आरसो फोडलो, म्हाजो होल ताणें एक येदो मोठो कडलो फातर घातलो. लकीली ते म्हजे हेड रेस्ट आसता पळय हाचो सिटाचो, ताजेर आपटून तो परतो फाटल्यान पडलो फातर, अदरवायज तो म्हणजे तकलेर पडपाचो. पण एक मारपाचें इंटेन्शन एक क्लियर आशिल्लें, कित्याक जे तरेन शस्त्रां आशिल्लीं तांच्या हातान सगळीं प्राणघातक शस्त्रां, नाल्यार फक्त बावटेच आसतले आशिल्ले. काळेच जर झेंडे दाखोवपाचे आसले, फक्त बावट्यांनी काय गाडी फोडूं येना. असलो हल्लो तूं आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं बीजेपी भितर आसा, असलो हल्लो पार्टीच्या हाय लेवल पदाधिकाऱ्यांचे ग्रीन सिग्नल मेळ्ळे शिवाय आमदारांचेर जावपाक शकता काय एक थळावो आमदार स्वताच्याच निर्णयान असलो हल्लो करपाक शकता बीजेपी भितर. म्हजो दुसरो ताका कावंटर क्वेश्चन आहा. राज्यान भाजपाची सत्ता आसा, सरकार आमचें आसा, हांव सरकार पक्षाचो आमदार आसा. सरकार पक्षाचो एक आमदार रातच्या 9:30 गोंयच्यान खंयच्यान तरी एका वाड्या वयल्यान भोंवता आनी 60-70 जाणांची हिम्मत जाता कशी ताका एटॅक करपाची, ताजी गाडी आडोवन ताका एटॅक करपाची हिम्मत 60-70 लोकांक जावप, हेजो अर्थ कितें तो तुमी समजात. कितें जर तांकां कितें तरी एक कोणें तरी अश्युरन्स जर दिवना की तुमी हें करात, कितें जाता तें आपूण पळयता म्हणून, जाल्यार हल्लो कसो जातलो. तांकां कायद्याचो भंय ना. आय एम आस्किंग यू एश्युरन्स एट वीच लेवल, एमएलएच्या लेवलाचेर काय पक्षाच्या वरिष्ठ लेवला वेल्यार. हें सोदप हें सगळें पोलिसाचें काम, तें सोदप म्हजें काम न्ही. आय एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट. बरोबर. पुलिसांक जाय आज जर म्हज्या मुखार येत, पुलिसांक हांव क्यूज दितां, क्यूज दितां, तांणी सोदचें. पण इन्फॉर्मेशन हांवें जमयना, पुलीस म्हाका विचारूंक शकना, बिकॉज आय हॅव स्पेंड मोर इयर्स इन जर्नलिजम देन इन पॉलिटिक्स. वॉट इज युअर इन्फॉर्मेशन. माय इन्फॉर्मेशन सांगता हांव तुका. पुलिसांनी सोदून काडचें. हल्लो म्हजेर 19 तारखेर जाला. 18 तारखेर फातोर्ड्या शारदा क्लासीक नांवाचें एक हॉटेल आहा. ह्या हॉटेलान रातचे जेवणाक कोण गेल्ले, कितले जाणांचो एक ग्रूप थंय रातचे जेवणाक आशिल्लो, तेंची चर्चा कितें जाल्या हें सोदून काडची. कदाचित हांव नकळो त्या हॉटेलान हांव खूब पयलीं केन्ना गेलो म्हाका कांय खबर ना, त्या हॉटेलान कदाचित CCTV आसूं शकता. ताजी CCTV फुटेज पुलिसांनी घेवची. जे दिसा म्हजेर हल्लो जाला, कित्याक पळय सांगता, हांव फाटले 30 वर्सां गोंय भोंवता. गोंयचो प्रत्येक वाडो आनी प्रत्येक हें म्हाका खबर आहा. प्रत्येक वाड्या वयल्या लोकांक हांव वळखता. ह्या फातोर्डा क्लासिकान कोण बसलेलो आनी तेंचे बरोबर कोण कोण आशिल्ले. म्हजो प्रश्न सादो, वॉज देर अ क्लियरन्स फ्रॉम पार्टी. वेट दॅट आय डोंट नो. इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग. म्हाका जाय, म्हाका जस्टीस मेळटलो. यू आर नॉट रुलिंग आउट दी पॉसिबिलिटी. खंयचें पार्टी आतां तें कळटलें न्ही. प्रत्येकाचे इंटेन्शन्स कितें, मुवमेंट कितें, हाजे वयल्यान सगळें आपोआप उगड जात वतलें. विष्णू वाघान कांयच सांगपाची गरज ना. दुसरो क्यू सांगता हांव. म्हजेर जे हल्लो जाला थंय ते दिसा पिरणा गांवकर वाड्यार, कळ्ळें न्ही, एक
आयझॅक तिमोथी काय कोण म्हणटा की हॉटेल बार आहा तेजें बार ते बार्रार थंय 1 वराच्या पयलीं कोण कोण बशिल्ले आनी कोण थंयच्यान सोरो पिवन गेला ते तिमोथी काडून उबो करा ताजे कडच्यान आख्खे कस्टमराचें लिस्ट घेया आनी इन्व्हेस्टिगेशन करा. आय एम गिव्ह क्यू टू द पुलीस. हें काम पुलिसांनी करपाचें, विष्णू वाघान इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें न्ही हें. तूं म्हणटा की हल्लो जातकीर आपल्याक पक्षा कडच्यान जाय तो सपोर्ट मेळ्ळो ना. इन्व्हेस्टिगेशना भितर सरकार जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करना. तुजे कडेन हांव म्हणना तुजे कडेन आय चॅलेंज इट. वॉट पुलीस हॅज डन. बरोबर, तुजे कडेन क्ल्यू आसा जाचेर पुलीस काम करनात. मागीर तूं रावलो कित्याक ह्या पक्षा भितर? हो सगळे गोंयकारांचो प्रश्न. इतली सगळे जावन इतली सगळे सोसून विष्णू रावलो कित्याक? तांकां इरिटेट करपाक, तांकां आनी त्रास दिवपाक? खंयचेंच डिसिजन हांव अशें सडनली किंवा इन अ हीट ऑफ द मोमेंट किंवा इन अ फ्रेंझी असो घेत अशी जर कोणाची समजूत आसत जाल्यार ती खोटी. हांवें पयर सुद्दां सांगलें, एक पत्रकारान फोन केलो की तुज्या राजिनाम्याची बातमी पातळ्ळ्या. पळय म्हणलें, विष्णू वाघ सद्या बर्फा परस झेला परस थंड आहा. आय एम कूल. जें जालें हांव एजिटेट जालो, भितर दुखलो, तरी आसतना हांव पळयतां. अजुनूय बीन कोणाची स्टेटमेंटां कशीं येतात, ही महिला मोर्चा आनी कोण ही कितें कशीं उलयल्यात हांवें आयकलां. ताच्या भायर तुका सांगता, पयर पक्षाची एक मिटींग आशिल्ली नरेंद्र मोदीच्या सभेचें आयोजन करपाक. थंय पत्रकारां प्रवेश नाशिल्लो म्हणून तुमचे कडेन ती बातमी येवना आनी कोणाचें उलोवपाचें फुटेजूय बीन येवना. आमी आयकलें पण कांय दाखोवपाक शकलना. थंय कांय मंत्री म्हाज्या विरोधांत कितें उलयलां हो रिपोर्ट म्हजे कडेन पावला. कांय वरिश्ठ पदाधिकारी म्हज्या बद्दल कितें उलयलां ते रिपोर्ट म्हजे कडेन पावला. पूण हांव सडन डिसिजन कांयच घेवचो ना. तेजें कारण म्हणजे म्हाका वेचून दिला सांत आंद्रेच्या लोकांनी दिला. कितेंय जर करपाचें आसत हांव पयलीं म्हज्या उगटरां विचारतलो, सांत आंद्रेच्या कॉन्स्टिट्युएंट्सां विचारतलो, वॉट शूड आय डू. तुजी पासियेंस आसा अजून? कितें काय सोंपला पासियेंस? म्हजें खूब पासियेंस आसा. म्हजें पासियेंस सोंपोवना. जे कोण विष्णू वाघाक सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात पळय तांकां सोंपोवपाक इतलें पासियेंस विष्णू वाघा कडेन नक्की आहा. फुडें कितें रावपाचें ह्याच पक्षा भितर आनी अशेंच इरिटेट करत रावपाचें, अशीच पक्ष विरोधी भुमिका घेत रावपाची, तांकां ते तुका काडनात आनी तूं तांकां सोडना, अशी परिस्थिती भितर ही रिलेशनशीप गोंयकारांनी पळोवपाची? पक्ष विरोधी भूमिका अशें हांव म्हणना. हांवें केन्नाच प्रो पिपल म्हणटा तूं ताका प्रो पिपल म्हणटा, आमी ताका पक्ष विरोधी म्हणटा. प्रो पिपल. आतां म्हाका अजुनूय दिसतालें की आज अशीच रिलेशनशीप आमी पळोवपाची. आज हांव बरो ना तरी म्हाका दिसता की कुंकळे कोण तरी बाबडो तो विष्णू देसाय म्हणटो एक गरीब मनीस आपली शेत जमीन वता उपोशणां बसलो. म्हाका पॉसिबल हांव सकाळीं चिंत्तालो की ताका वचून मेळपाचें म्हणून येवपाचें, निदान ताजे प्रश्न जाणपाचे. कित्याक पळय हांव असो कितें आहा फक्त इल्लेशे पार्टा पुरतो ना. हांव गोंयभर काम करता. ताका 30 वर्सां जालीं आज. आख्ख्या गोंयान भोंवता. एक वाडो प्रॅक्टिकली गोंयान आसचो ना की जे जाग्यार विष्णू वाघ पावूना गोंयचो. हांव तुका छाती ठोकपणे सांगूं शकता. हे भाजपाचे नेत्यान हे खंय कितले कडेन भोंवले हे कळ्ळें न्ही. सो म्हजी ना लोकां कडेन आहा. लोकांचे प्रश्न लोकांच्यो गोंयकारांनी तुमची अशीच ही रिलेशनशीप पळयत रावपाचें की तुगेल तांचे बरोबर पटना, तांचे तुजे बरोबर पटना, ते तुका काडना, तूं तांकां सोडना, अशेंच हेंच पळयत रावपाचें गोंयकारांनी. सद्या म्हजी प्रायोरिटी म्हाका एक्चुली सद्या कितें सांगना डॉक्टरांनी, तूं पयलीं आरोग्याची काळजी घे, मागीर राजकारण मागीर कर. सो हांव जस्ट बसलां सद्या म्हजें BP मॉनिटर करता. शुगर अकस्मात आतां म्हजी वाडल्या. आय हॅड नो शुगर प्रॉब्लेम, पण आतां ती खुबूच कितें तरी समथींग म्हणजे एबेरंट येता सामकें. रिडींग जें आसा तें सामकें टोटल कितें तरी वयर सकयल जाता. दॅट इज अ कन्सर्न फॉर मी. ते स्लिपींग एपनिया म्हणून एक प्रॉब्लेम आसा तो स्टार्ट जालो म्हाका आतां. हें करतना खूब घर येवपाचो. ह्यो सगळ्यो गजाली पयलीं जाग्यार घालपाच्यो. म्हाज्या हेल्थाची म्हाका काळजी घेवंकूच जाय न्ही. विष्णू वाघाची नेक्स्ट स्टेप आमकां लोकसभा इलेक्शना पयलीं पळोवपाक मेळटली. ते लोकसभा इलेक्शन केन्ना येता काय येता दॅट इज आय एम नॉट कन्सर्न. म्हाका आसा हो आतां म्हजेर जो हल्लो जाला हाजेर सरकार खंयची भुमिका घेवन तातूंतल्यान भायर सरता दॅट आय वॉन्ट टू सी. हो विष्णू फाल्यां इन्व्हेस्टिगेशनाचेर सॅटिस्फायड ना जाल्यार पक्ष सोडून लोकसभा इलेक्शन लडोवपाची तयारी आसा जर लोकांनी सांगलें जाल्यार? दीस इज टू प्रिमेच्युअर. हांव म्हज्या सांत आंद्रेंतल्या लोकांनी सांगले शिवाय कांयच करचो ना. यू डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट इट? नो. युअर ऑफर्स?
म्हाका म्हज्या लोकांनी सांगून यू हॅव ऑफर्स. आनी म्हाका एक खूब दुख्ख दिसलें की ही जी कुंदा चोडणकर आसा हिणें स्टेटमेंट केलें की गोवा वेल्ला म्हणपाक लागली भाजपाचे कार्यकर्ते कोण नासले, जे कोण आशिल्ले ते गुंड खंय धरून हाडिल्ले. ज्यो खुर्च्यो पळय भरलेल्यो न्ही 90% बायलो आशिल्ल्यो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो. तेणी इतली तरी पत्रास त्या बायलांची दवरपाची. ते जेन्ना सगळे जमावाक गुंड म्हणटा त्या बायलांकूय तेणी गुंड म्हणला. कुंदा चोडणकर सोदता न्ही प्रमोद तुका सांगपाक सोदता हांव, जे खिणाक हांवें भाजपाची तिकेट घेतल्या हांगा 10च्या वयर बीजेपीचे कार्यकर्ते नाशिल्ले. फॉरगेट वॉर्ड कमिटी नाशिल्ली, मंडल समिती नाशिल्ली, कांय नाशिल्ली. ज्यो बीजेपीन 27 जाग्यांचेर बांदणी केल्ली पक्की फाटले 2 वर्सां, ते बूथ लेवल मिटींग, बूथ मेळावा, महाबूथ मेळावा, मतदारसंघ मेळावा, 1 मिनिट. आनी कांय मतदारसंघ देवाक सोडिल्ले. 13 मतदारसंघ देवाक सोडिल्ल्या पैकी सांतांद्रे आशिल्लो. ज्या जाग्यार पार्टी म्हणटा ती इट हॅड कम टू अ 0 लेवल. कुंदा चोडणकर आनी बीजेपी पिकार जाले कारण तांचे म्हणणें की तुमचे घरकान्नीन सतीश दोन आनी मुख्यमंत्र्या अगेन्स्ट जी स्टेटमेंट्स केली, शी वेंट टू ओवरबोर्ड, ओवर एग्रेसीव अँड इट वॉज अनवॉरंटेड. पयली गोश्ट म्हाका सांग, म्हजेर हल्लो जालो प्राणघातक, हांव जगता काय मरता अशी परिस्थिती. तुमच्या घरान जी बायल आसा तिची मनस्थिती कितें जातली? तिका धीर कोणें दिवपाचो? तिका कन्सोल कोणें करपाचें? तिच्या फाटल्यान कोणें उबें रावपाचें? ह्या पार्टीन आनी ह्या महिला ज्यो कोण हेणी म्हज्या बायले फाटल्यान सांगपाक आसलें, अरुणाबाई तूं भिवू नाका म्हणून, कितेंय जालें तुजे बरोबर आमी आसा, जें कोणें केलां तें सोडून ही वयल्यान डिफेंड करता, ताची एडवोकेसी करता. अक्कल आहा तांकां? म्हाका सांगात, मुख्यमंत्र्याचेर तूं बेजार आसा. तुका मनोहर पर्रीकारा कडच्यान हाज्याकी बरें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची अपेक्षा आशिल्ली. यू आर डिसएपॉयंटेड. See, I don't point out to Manohar Parrikar. I am pointing out to the police force. Let us not personalize this. I am very listening. चौकशी करपाचें काम पुलिसांचें, इवन इरिस्पेक्टीव ऑफ चीफ मिनिस्टर. कळ्ळें न्ही? पुलीस शूड नॉट वेट टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. पुलीस हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट. इट इज देअर वर्क. लास्ट प्रश्न म्हजो, बीजेपीचो बेजार आयला, प्रामाणीकपणान सांग. बीजेपीक म्हजो बेजार आयला आसूं भोवतेक. तुका आयला ना? तुकाय आयला? म्हजे कडेन अजून खूब पासी आसा. पासियस आसा पण बेजार आयला. पासियस काडप म्हळ्यारच बेजार न्ही. अभी अभी पासियस काडपाचो परिस्थिती येवप हाजो अर्थच बेजार न्ही. ना 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 बेजार अशें न्ही. बेजार येवना म्हाका. म्हणजे तूं पासियस काडटा? ना, पासियस काडटा म्हणपाचें. बेजार येवना. आय एम व्हेरी कॅटेगरिकल. पण पासियस काडटा? ना ना ना. खंयच्या स्टेजी भितर आसा? हां बरें, खंयच्या स्टेजी भितर आसा सांग. म्हाका बेजार येवना. पूण जें कितें आयलां तें एक्सप्लेन करपाक कोंकणीन भरपूर शब्द आहा, पूण ते आतां वापरना हांव. ते कॅमेरा मुखार वापरपा जायना. ना. इतल्याचेर आमी थांबतात. म्हाका दिसता पयलो इंटरव्यू विष्णू वाघांचो आनी खूब सडेतोडपणान आनी खूब स्पश्टपणान कांय गजाली सांगल्यात. सर, खबर आहा की तुमची भलायकी सारकी नासतना तुमी मुलाखत दितात. सो आयले आनी मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.